नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. चिमलाकारांचे युनिटी मॉला आड उपोशण जाले सुरू. सैमाची राखण करपाच्या हेतान आंदोलनाक केल्या सुरवात, सांगता गोविंद शिरोडकार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 दिसाच्या गोंय भोंवडेर. वास्कोच्या INS हंसा तळाचेर नौदळाच्या जवानां कडल्यान मानवंदनेचो केलो स्वीकार. उपरांत कारवार नौदळ तळाक दिली भेट. पेडणे अर्मला बेकायदेशीर रितीन रावपी बांगलादेशी नागरिकाक मोर्जे पुलिसांनी केली अटक. इमिग्रेशन आनी फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव केलो दाखल. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू. नोव्हेंबरात बायणा जाल्ली घरफोडी. पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सयत 5% मुद्देमालूय केले जप्त. पूण 7व्या दुबाविता कडेन अर्धे मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताच्या मागार. नायक फामिलीन दिली म्हायती. वारखंड फोंड्या घडलो भिरांकूळ अपघात. ह्या अपघातान एके बायलेक जाग्यारूच आयलें मरण. जाल्यार 2 गंभीर जखमी. दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार आसा सुरू. आनी दिवचले एके बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबाविताक न्यायालयान सुनायल्या 10 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त. शुक्रारा दिवचल बाजारात सापडिल्ली कूड. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पा आड चिमलाकारांनी उपोशण सुरू केलां. ह्या प्रकल्पाक लागून शेतां भाटां, उदका स्त्रोत आनी जैवविविधताय नश्ट जातली अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे युनिटी मॉल प्रकल्पाक चिंबोलकारांचो विरोध कायम आसा. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय युनिटी मॉल प्रकल्पाचे काम सुरूच आसा अशें चिंबलाचे थळावे सांगतात. कायदे करपीक अशें करपाक लागले जाल्यार सामान्य मनीस करतले कितें? पंचायतीन आमचो गळो चिल्लो, आमचो विश्वासघात केलो देखून चिंबलकारांनी युनिटी मॉला आड उपोशण सुरू केला. ह्या मॉलाक लागून सैमाचें लुकसाण जातले तशेंच जैवविविधताय नश्टय जातली देखून हे प्रकल्प स्क्रॅप करचे अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरलेली आसा. देव बांगीणकाराक परतून एकदां घराणें घालून आयला आनी तेजे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतीन आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आनी ह्या कामाचेर सरकारान हें जें कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू. तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे, मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे, पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे, आमचो सरपंच आनी सेक्रेटरी ज्यांच्यांनी आमचो गळो कापलेलो आसा, आमच्या फाटीन सुरी खुपसलेली आसा, त्यांच्या आतां तरी दोळे उगडचे आणि आमी परतून ह्या सरकारा कडेन मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याच बरोबर त्याच्या नंतर जे काम सुरू जातलें प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे. नाका आमकां हे कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आनी तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्लें आसा. सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण, दोंगर, उदक त्याच बरोबर हेजे जे सायड इफेक्ट जे आसा हे युनिटी मॉलाचे, कचरो म्हण, सिवेज म्हण, सगळी वेस्टेज म्हण सगळी हेका लागून
तशें आतां इंदिरा नगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा, तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना. ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, हे मेळटलें, तें मेळटलें म्हणून. बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोव नाका तुमी. आमी बरे कश्ट करपी लोक, तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना. जो कितें आमचो एटायर आसा, आमचे जे हें आसा, आमी जशें जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा. आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता, सगळे राखता आमी. आनी हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नश्ट करपाची आसा, तांकां तेजे कांय पडलेलें ना. सरकारान हें काडचो, व्हायट पेपर काडचो आनी सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून, एसटी लोक नाका म्हणून. कित्याक तुमी हांगासर आमकां उपकार पडना. आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा, सगळे चल्लेले आसा. तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता, आमी बळकायता. अशेंच चल्लां. करमळे पळय कितें चलता तें. हे आमचे चिमलचे जाले, बोमा पळया, हांगासर पळया, मरिना प्रोजेक्ट पळया, त्या पाळ्यांक पळया, त्यो बेंजान सांग्यार पळया. कोण टार्गेट जाता? फक्त आमचे एसटी लोक, एसटी आनी एसटी लोक. हो अन्याय आसा. तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभलां तेतूंच्यान सरकारान हेची नोंद घेवची आनी आमकां चिंबलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. दुसरी गोश्ट तुमी आतां पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो, पंच आसपाक जाय आसले. कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो. आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो, येवंक ना. तांकां हेजे हांगासर कांयच पडलेलें ना. तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर, जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा अशें आमी म्हणटा. आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा तो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे, स्क्रॅप करचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कारवार नौदळाच्या तळाचेर पाणबुडयेंतल्यान सफर केली. भारतीय नौदळाच्या कलवरी बनावटीच्या INS बक्षीर पाणबुडयेंतल्यान नौदळाचे मुखेली एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांचे सयत राष्ट्रपतींनी ही सफर केली. हाचे पयलीं आदले राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम हांणी नौदळ तळाचेर पाणबुडींतल्यान सफर केल्ली. हाका लागून नौदळाच्या जवानां सयत पाणबुडयेंतल्यान सफर करपी द्रौपदी मुर्मू ह्यो दुसऱ्यो राष्ट्रपती थारल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू शेनवाराक गोंयांत आयल्यो. आयतारा सकाळीं INS हंसा तळाचेर तांणी नौदळाच्या जवानां कडल्यान मानवंदनेचो स्विकार केलो. उपरांत कारवारा नौदळा तळाक भेट दिली. मांद्रे पुलिसांनी हरमल वाठारांत बेकायदेशीर रितीन रावपी एका बांगलादेशी नागरिकाक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या बांगलादेशी महिलेचें नांव सरमीन बीबी अशें आसा. ही महिला पासपोर्ट आनी विजा नासतना गोंयांत बेकायदेशीर रितीन कितलींशींच वर्सां जालीं रावता. देखून इमिग्रेशन आनी फॉरेनर कायदो 2025 अंतर्गत गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हरमल किनारी भागात जी पार्किंग एरिया आसा ते पार्किंग एरियेत भितर 27 तारखेक सांजे 5:30 वरांचेर एक बांगलादेशी सरमिदा बीबी जानतूर सिंदीर 32 वर्षीय ही महिला बेकायदेशीर इंडियन घुसखोरी केल्ल्या प्रकरणी मांद्रे पोलिसांनी तेका अटक केल्या. मांद्रे पोलिसांच्या लक्षात आयली की एक संशयीत हरमल पार्किंग हांगासर एक महिला वावरता. त्या उपरांत पोलिसांची एक टीम तांचे कडेन गेली आनी तांची चौकशी करपाक लायली. चौकशी केल्या उपरांत ती बांगलादेशांतल्यान कशा पद्दतीन इंडियेक आनी इंडियेसून गोंयांत आयली त्या संदर्भात ताचे कडेन कसल्याच प्रकारचे डॉक्युमेंट नाशिल्ले. बेकायदेशीर ताणी इंडियेन प्रवेश केल्ल्या खातीर मांद्रे पोलीस
स्टेशनचे निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांणी तांकां अटक केल्या आणि फुडली कारवाय तेच करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. नोव्हेंबरात बायणां घरफोडी जाल्ली. हे संदर्भात पुलिसांनी 6 दुबावित आरोपी सयत 5% भांगर, चांदी आनी पयशे तशेंच मुद्देमालूय जप्त केले. पूण 7व्या दुबाविता कडल्यान खंय अर्दे मुद्देमाल आशिल्ल्यान पुलीस ताच्या मागार आशिल्ल्याची म्हायती नायक फॅमिलीन दिली. पळयात. अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका आनी अशी भंय दिसता. आता 1 म्हयनो जावपा आयलो, 1 म्हयनो वयर जाले, पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा. आमकां भंय दिसता. पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते, आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे. पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. ते चोर कशें सुटपा जायना. आतां सुटलो फाल्यां वचलो आनी घालतलो दुसऱ्याक. अठरा नोव्हेंबराक बायणां घरफोडी जाल्ली. ह्या घडणुके उपरांत त्या घरच्यांचेर आनी गोंयच्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो. त्या उपरांत वास्को पुलिसांनी फास्ट ट्रॅकान केस सोडोवपाक दीस रात एक केल्ले. पुलिसांनी ह्या संदर्भात ओडिसाच्या 6 आरोप्यांक अटक केले, जाल्यार 7वो आरोपी अजून फरार आसा. ह्या 6 आरोप्यांकडल्यान पुलिसांनी 5% भांगराच्यो वस्ती, चांदी आनी पयशे जप्त केला. ते पुलिसांनी हर्षा नायक हिका दाखयले. पूण ते भांगार अर्देच आशिल्ल्याची म्हायती हर्षा नायकान दिली. अजून मेरेन नायक फॅमिलीचे अर्दे भांगार, चांदी आनी पयशे 7व्या आरोप्या कडल्यान पुलीस जप्त करपाच्या मार्गार आसा. पूण ह्या नादी त्या 7व्या आरोप्याची अटक जावप चड म्हत्वाचें आसा. ह्या घडणुकेक आतां 1 म्हयनो जालो, पूण नायक फॅमिलीचेर ह्या घडणुकेचो परिणाम अजून आसा. आमगेर जाला ते जाला, पूण आनीक कोणाच्याच घरात हे जावचें न्हू. तशेंच हे चोर कशेच बंदखणींतल्यान सुटपाक जायना अशें आतां नायक फॅमिलीन सांगलां. आतां 1 म्हयनो जावपा आयलो, 1 म्हयनो वयर जाले, पूण आमी सद्याक अजुनूय डिप्रेशनान आसा. आमकां भंय दिसता की फुडें आनी कोणाचेर जावपाक जायना. आमगेर जाल्या ते जाल्या, लोकांगेर बी जावपाक जायना. आनी ते चोर कशें सुटपाक जायना. काल आमकां फोन आयलो पुलिसाचो की बेल कोणें तरी एप्लाय केल्या म्हणून. पूण ताणें आमकां सांगलें बेल तांकां कशीच मेळपाक जायना. आमचे वटेन आमी ट्राय करतले बेल ताका दिवपाक जायना म्हणून. पूण ताणें म्हाका सांगलें तुजो एक एडवोकेट काड. आनी खरें आमकां बरें केलें ताणें पुलिसांनी की आमकां एडवोकेट काड म्हटलो. कित्याक ताका कसोच बेल दिवपाक जायना म्हणून हांवें म्हजो एडवोकेट धाडलो. आनी ताका एडवोकेट सुद्दां आमकां सांगलें की तूं कांय भिनाका, बेल ताका कसोच मेळपाना. कित्याक सांगल्यार ती केस आहा क्रिमिनल. आतां तो सुटलो, बेलीचेर सुटलो. चायल्ड एब्यूज केसीन तो ताणें एप्लाय केला कितें, चायल्ड एब्यूज केसीन ताका बेल मेळपाकूच जायना. हांव मानता कित्याक आतां सुटलो फाल्यां वतलो आनी घालतलो दुसऱ्याक त्रासान. आतां 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां खबर आसा की डेकोटी जाल्ले आमच्या घराक, आनी खूब इतली भांगर व्हेल्ले आनी चांदीची जे आयटम्स फुडें देवाची सगळी व्हेल्ली. पूण आमी पोलिसांनी तें दाखयलें आमकां की रिकवरी तांची जाला म्हणून. पूण तातूंत भितर म्हजे थोडेच भांगर आशिल्ले जे दिसले म्हाका ते. आनी तो जो 7th पर्सन मेळच आसा पळय ताजे कडेन मोस्टली आसतले. आनी चांदीची आयटम आसा सगळे देवाचे. पूण भांगराची आयटम मॅक्झिमम ना. पूण DIGन म्हाका एक एश्युरन्स दिला आनी पोलिसान बी एश्युरन्स दिला की तूं भिवपाची कांय गरज ना, की तुजी सगळें भांगर बिंगर मेळटलें. कित्याक तो 7वो मनीस आसा पळय तो आमकां वी आर क्लोज ऑफ दॅट. आनीक आमी अशें देवा कडेन मागता की तो बेगीनूच मेळचो आनी आमची सगळे केस आसा पळय ती सॉल्व जावची. आमकां मॅडम वर्षान सांगल्या की तूं कांय भिवपाची गरज ना, तुजें भांगर एकान एक आपूण हाडून दिता म्हटलां. म्हणून आमी तिजेर एश्युरन्सीर आसा आनी मेळटलें आमकां 100% आसा. पोलीस ताच्या फाटल्यानूच आसा. चोर ते खिडकीक जे ग्रील नाशिल्ले ती खिडकेंतल्यान भितर आयिल्ले. तुमी मागीर आतां ते ग्रील बी लायली न्ही? लायले आमी आतां सगळे लायले. आतां सेफ्टी लायल्या. पूण ते सेफ्टी मोडपाक तांकां टायम लागना. सगळे आतां तांचे कडेन हत्यारां अशी नवीन आयल्या, कांय करूंक शकना. आतां आमी जेन्ना सकाळ फुडें आमी उठ्ठा न्ही तेन्ना म्हाका देवा पयलीं पांय पडटा. देवा बाबा आज तुवें म्हाका न्ही आज म्हाका दीस दाखयलो हो तुका हेल्पफूल म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसता की आज सकाळ फुडें कोणा घराडेन दरोडा पडलो आसतलो अशें म्हाका न्ही भंय दिसता एवरी डे म्हाका. कित्याक आमी जो फेस केला न्ही जो प्रॉब्लेम तो असो कोणाचेर येवपा नाका. आनी
अशें की आज कोणाचेर हो प्रसंग आयलो आसतलो अशें म्हाका दिसता. दोनापावला आनी म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना. ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो. पूण DIG वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचे आव्हान स्विकारिल्ले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वा खाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले. बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिल्ली. पूण अजून मेरेन 7वो चोर आनी त्या घरच्यांचे अर्दे पयशे भांगार चांदी अजून जप्त करपाचे आसा. मजगती एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून गोंयांत नाकाबंदी वाडयल्ली. तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें DGPन सांगिल्लें. मजगती गोंयांत ह्या वर्सा चोरयो, खून, फारपेट आदी चडश्यो गुन्यांवकारी घडणुको उक्ताडार आयिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळे. रातचे दिसा उजवाडार चोर जीवघेणे हल्लो करून घरां फोडून कशे वस्तूंचेर हात साफ करतात ते लेगीत पळोवपाक मेळ्ळे. ह्या घडणुकांनी लोक लेगीत थर्र भियेल्यात. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुका उपरांत गोंयच्या कायदोन सुवेवस्था कोसळपाच्या मार्गार आसा वय असो आतां प्रस्न सतायता. गोंयांत वाडट्या घडणुकांनी भर पडिल्ल्यान आतां लोकांनी भिवपाची खरी गरज आसा काय ना हें येता तो वेळच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. आयतारा फोंड्या वारखंड वाठारांत ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातान एके बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दोगांक दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आयतारा फोंड्या वारखंड वाठारांत ट्रक आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्वाती अंकुश राठोड ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दोगांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार सुरू आसा. उपरांत थळ्या लोकांनी एकठांय जावन ट्रकाक उजो घातलो अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिवचले बाजारांत लक्ष्मी शिरोडकर ह्या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या रमेश तेली ह्या दुबाविताक न्यायालयान 10 दिसांच्या पुलीस पंखणेची ख्यास्त सुनायल्या. लक्ष्मी एका मारबळे करून नाक दाबून तिचो खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्लें. देखून ह्या प्रकरणात शेनवारा सांजे पुलिशेन दुबावित रमेश तेली हाका अटक केली. वाळपय पुलिशेन घुवळे वखदा आड कारवाय करून वाळपय KTC बस स्टँड वाठारांत 338 ग्राम ड्रग्स जप्त केले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 3 जाणांक रंगे हात धरले, उपरांत तांकां अटक केली. जप्त केल्ले ड्रग्स 33,800 रुपया किमतीचे आसात. अटक केल्या तातूंतले 2 उत्तर प्रदेशांतले जाल्यार एकलो बिहारचो आशिल्ल्याचें कळटा. हे तिगूय बस स्टँडार ड्रग्साची डिलिव्हरी करपाक आयिल्ले तेन्ना पुलिसांनी सांपळो रचून तांकां धरले. तिगांकूय 13 दिसाच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत ड्रग्स सकट 3 जाणां रंगे हात पकडलेले आसा आणि जो ड्रग्स मेळ्ळलो आसा तो 338 ग्राम आसा आणि त्याची जी किंमत आसा हे 33,800 रुपया आसा. ह्या वेळार सध्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आणि तेतून जे 2 जाण आसा हे UPचे आसा आणि दुसरो आसा ह्यो बिहारचो आहा. ताका लागून हे जे 3 जाणांक जे अटक केलेले आसा हे परप्रांतीय आसा आणि वाळपे शहरात मध्यभागी जे वाळपे कदंबा बस स्टँड आसा हांगासर ही कारवाई जाल्लेली आसा. ह्या वेळार पोलिसांक ड्रग्साची सप्लाय जातली ही तांकां टिप्स मेळ्ळ्या नंतर पोलिसांनी सांपळो रचून ही धडक कारवाई केल्ली आसा. ही जी कारवाई जाल्ली आसा तितून वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI प्रथमेश गांवस तशेंच सोहम मळीक आणि इतर जे पथक आसा हेंच्यांनी ही धडक कारवाई करून 3 जाणांक रंगे हात पकडलेले आसा. सध्या तांकां न्यायालयान हजर केले आसता ताका 13 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी ही फावो जाल्ली आसा आणि फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गांवस करत आसा. वाळपे शहरान अशा प्रकारे बिनदास ड्रग्साची सरसपणे विक्री जाता आणि कदंबा बस स्टँड सारखे जे लोकांची गज भाजून आसता ह्या जाग्यार ही सप्लाय जाता ताका लागून लोकांनी चिंता व्यक्त केल्ली आसा आणि अशा प्रकाराची ही तस्करी परत सप्लाय जावपाक जायना हाच्या खातीर पोलिसांनी जी पेट्रोलिंग आसा ही सुरू करपाची आणि रातच्या वेळार ही वाहतूक जाता ताका लागून खंय तरी हेजेर आळो बसपाची खरंच गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.
कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जालो जाल्यार आमी ओगी रावचे नात, ताचो प्रतिकार करतले अशी शिटकावणी आदले आमदार नरेश सावळ हांणी दिल्या. सरकार भाजपाचे रथी महारथी आनी पयशांच्या बळाक लागून झेडपी वेंचणुकेत लाटंबारसेत आमकां हार मानची पडली अशें तांणी म्हणलां. झेडपी वेंचणूक जाले उपरांत आयतारा आदले आमदार नरेश सावळ हांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांचो स्नेह मेळावो जालो. ह्या वेळार नरेश सावळ आनी मेघश्याम राऊत हांणी झेडपी वेंचणुकेत जाल्ल्या पराभवा विशीं मतां जाणून घेतलीं. ह्या मेळाव्याक 200 परस चड कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. आमकां जरी पराभव पत्करपाचो पडलो तरी सुद्दां आमी मेघश्याम राऊत किंवा त्याच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे कार्यकर्ते प्रत्येक गांवांतल्यान जे भोंवले पळय आनी प्रत्येका पर्यंत आनी प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पावपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. तेंचे प्रॉब्लेम्स तेंचे विचारय जाणून घेवपाचे आमकां संदी मेळ्ळी आनी त्याच बरोबर बऱ्या वायटाचो अनुभवय मेळ्ळो आमकां. आनी हे सगळें करता आसतना अवघ्या 8 ते 10 दिसां भितर मॅक्झिमम लोकांक मेळपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या संदी नंतर अवघ्या 800 ते 900 मतांनी आमी हरले. पूण हे हरता आसतना आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा की आमी लढले ते सरकाराच्या विरोधात, एक प्रमुख पक्षाच्या विरोधात, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात, केंद्रीय मंत्र्याच्या विरोधात, खासदाराच्या विरोधात, त्याचबरोबर माजी विधानसभेचो आमचो सभापती, त्याचबरोबर माजी आमदार यांच्या विरोधात, तसेच बिचोलचे आमचे रथी महारथी आमचे मित्र जे असले पळय त्यांच्या विरोधात आम्ही लढले आणि BJP पार्टीच्या विरोधात लढले. जी पार्टी आयज बिचोले मतदारसंघात जिची कमीत कमी लाटंबारसेच्या भागात 2000 मतां आसा, अशा लोकांच्या विरोधात आम्ही लढले. हांव इतलेंच म्हणपाक शकता की कदाचित ही सगळी शक्ती जर आमच्या बरोबर असली जाल्यार आमी कमीत कमी 3000 मतांनी आमी जिखपाचे. पण ज्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी जे काम केल्लें आसा ते खरेंच वाखाणण्यासारखें काम केलें आणि हे काम करता आसतना मोठी पैशाची शक्ती सुद्धा ह्या पैशाच्या शक्ती विरुद्ध आमचे लोक लढलेले आसा, कळ्ळें. आणि प्रामाणिकपणान हांव पयलींच म्हणटालो लाटंबारची जनता ही स्वाभिमानी आसा आणि प्रामाणीक आसा आणि ते दाखयता आसतना तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केल्लें आसा, वाखाणण्यासारखें काम केल्लें आसा. आणि त्याच्या खातीर आयज परत एकदा तांकां आमी परत एकदा हांगासर आमी आपयल्ले आसले की तेंचो आभार मानचे, तेंचे धन्यवाद करचे, तांकां तेंचे अभिनंदन करचे तेंचे की तेंच्यांनी खरेंच वाग कशें वावुरले ते. आणि लढाई लढता सगळेच जिखता अशें ना, सदांच जिखता अशें ना, पूण तरी सुद्दां 800 मताचेर आमकां तेंच्यांनी उरून दवरले की आमी आयज हारोंक ना. जे तुमी 5000 वोट जे तुमी 5000 लोक जर आमच्या फाटल्यान जे उबे रावल्यात, एक शक्ती म्हणून आमकां जी एक शक्ती दिल्यात, हे आमी हारोन जिखले. हे हांव सगळ्या लाटंबारच्या लोकांचे सगळे काळजांतल्यान आमी ऋणी आहा की आयज आमी हारोंक ना. प्रत्येक जाण म्हणटा की आयज तुमी हारोंक ना. जे ओपोजिशन असले ते हारले, हार जीत आसतात, पण आमी हरोन जिखले आणि तेच सगळ्यात मोठी आमची जीत आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांची जीत आसा. आयज प्रत्येक जे लोक आहा लाटंबारसेचे लोक तांकां आमी हांगाच्यान सगळे, हांव एकटो न्हू, आमी सगळे नरीफाय सगळे त्यांच्या जे आमचे आसा आणि आमचे सगळेच लाटंबारसेचे लोक आसा आमचे आसा, त्यांच्या बरोबर आमी दीस रात त्यांच्या बरोबर आसतले, त्यांच्या सुखदुःखाक आमी उबे आसतले. आणि जे आमचे यूथ आसा, जी महिला, तांकां कशें फुडें व्हरपाक आमच्यान जे कितें जातलें लोकां खातीर ते आमी सदैव करपाक फुडें आसतले. हे पर्यटन हंगामा वेळार कळंगूट वाठारांत सिवरेजच्या कामा खातीर रस्ते खणून दवरिल्ल्यान सध्या बोवाळ जाला. सध्या पर्यटक गोंयांत येता, मात कामा खातीर रस्ते खणून दवरिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारी कोयणी जाता म्हणून काँग्रेस फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. जायकाचो स्विरेज लायन घालता पळय ते एक फेलियर आनी जालें जवळ एक 10 वर्सां जालीं हो प्रोजेक्ट चालूच आहा. आनी आतां नेमकें कितें जालां, सिजन टायम, क्रिसमस न्यू इयराचो पीक टायम, आनी तेंच्यांनी आतां हें काम हातीन घेतलां. नाजाल्यार जेन्ना आमी सांगताले ऑफ सिजनान, जेन्ना आमी सांगताले की तुमी एक काम करा, ती जाग्यार घाला म्हणून,
आतां म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंट मुद्दम करता कित्याक तांकां हो बेल्ट आहा पळय तो कनेक्टींग रोड, कानोयचो रोड आनी कालांगूट बागा वाठारान वयता पळय तो कनेक्टींग रोड, वन ऑफ द मेजर पंचायत रोड ही. आनी सुरेज डिपार्टमेंट हॅज टेकन इट फॉर ग्रांटेड, म्हणल्यार ते लोकांक त्रासान घालपाचें काम केलां तेंच्यांनी. प्रत्येक कोण पळय शॉपकार आहा नाजाल्यार कोणाचे रेस्टॉरंट्स आहा, कोणाक फुडें आपले बागान वाठाराक वचोंक जाय जाल्यार कितले अडचणी जाता पळय ते तुमकां पळोवंक जाता. म्हाका दिसता आतां गव्हर्मेंटान इतले पासून तांकां हे नॉलेज ना, बाबा सीझन येयला, सिजनाचे आतां होणपाक तेंच्यांनी ऑलमोस्ट एक 20 दीस जाले होणप चालू जाला. ते फकत ते टचअप काम करताले. आतां ते नेमके आतां तेंच्यांनी ते व्हणो सारकोच चेंबर बा उस्तून काडला आनी परत ते काम स्टार्ट केलां. हांव कितें म्हणटा, हे काम तुमच्यांनी एटलिस्ट सीझन न्यू इयर जावन तरी चालू करूंक जाय आसलें. रिपेर वर्क तरी करून जावंक जाय आसलें. आनी दुसरें म्हणल्यार ते आतां कनेक्शनां दिवपाक भोंवता ते. अरे तुमी हे काम कनेक्शन दिवपाचें काम आहा पळय ते जेन्ना सीझन ना, जेन्ना क्रावड उणो आसता पळय तेन्ना करूंक जातालें इजिले. आनी रस्ते आहा पळय ते सदांच पाड जालेले आहा कालांगुटान, आमी सदांच म्हणटा. हे आमची मागणी आहा की हे इमिडिएटली काम आडावन दवरा तुमी. हे रिपेर हे पळय ट्रॅफिक फ्लो पळय डॅमेज जाता पळय, कंजेशन जाता, ते काम ते तुमी स्टॉप करून ते ट्रॅफिक रिलीज करपाचें काम कॉन्सन्ट्रेट करा. आनी ट्रॅफिक पुलिसूय कोण ना हिंगासर. ट्रॅफिक आख्खे फूल ट्रॅफिक जॅम जाला. रस्ते हुंयचेच सारके ना. तूं कालांगूट टिंटो टू आरपोरा रोड पळयत जाल्यार तो पिड्यार जाला. तूं हो रस्तो पळयत जाल्यार हो रस्तो पिड्यार जाला. ऑलमोस्ट आउट ऑफ ऑल द रोड्स इन कालांगूट 80% रस्ते आहा पळय ते वणे पडलेले आहा फकत कालांगुटान. तूं कानोय वच, कानोयचे रस्ते बरे आहा. तूं आरपोरा वच, हिंगा पार्रा वच, पार्राचे रस्ते चकचकीत आहा. अरे कितें तुमी रेव्हेन्यू जे पळय जो गांव गव्हर्मेंटाक सगल्याकून सुबेज ट्युरिजम रेव्हेन्यू दिता, तुमी तांकांच फोंडान घालता. आतां हांव पिल्यांच्या येता आसतना ते सालिगांव जंक्शनाचेर हे फोडल्या, रस्तो फोडल्या, पायपलायन फुटल्या म्हणून तें काम जालें 2 दीस. हांवें कालूच पुलिसाक फोन PIक फोन मारलो, सालिगांव PI. तो म्हणटा जेन्ना स्टाफ ना, तो म्हणटा ट्रॅफिक जाला. आतां आमी तुमी पळयता लागीं हांगा ट्रॅफिक जाला, हांगाच पळय ना टोटल फेलियर. म्हाका लोकूच सांगता की हांगा टुरिस्ट ना म्हणून. अशें आनी टुरिस्ट येतले दुसऱ्या फावटी गोंयांत. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कुठ्ठाळेचे आमदार आंतोन वाझ हांका वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी अरुण मिश्रा, PWD कॉन्ट्रॅक्टर, वॉटर सप्लाय अँड वेस्ट वॉटर डिस्पोजल विभाग, रावपी दिकरपाली नावेलेम, सालसेट, गोंय. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. फेस्टिवल रांपोणकारांचो उत्सव मनोवया गोंयकारांचो. हैया है उत्सव फुलया रांपोणकारांचो. हैया है.
फादरपेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरीण देवीचो वर्सुकी जात्रोत्सव 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. जात्रेच्या निमण्या दिसा सोमारा 29 डिसेंबराक सकाळी श्रींचो महाअभिषेक, रातचो जागर, शिबिकोत्सव. 30 डिसेंबराक फातोडेर 6 वरांचेर श्रींची महारथांतल्यान मिरवणूक काडले उपरांत आरती आनी प्रसाद आसतलो. भाविकांनी व्हडा संख्येन जात्रेक हजेरी लावन देवीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या युनिटी मॉल प्रकल्पाक